बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मोगाच्यानू सगळ्या सुवातांचेर दिव्यांग भावां भयणींक भागा घेवंक आनी तांकां सगळीं सोंपेपणां फावो करूंक आजुनूय आमच्या समाजांत एक सोपनूच उरलां. तांच्या दिव्यांग परिस्थितीक लागून आमी तांकां समाजीक, आर्थीक, राजकारणीक, शिक्षणीक तशेंच धार्मीक आनी हेर वेगवेगळ्या मळार पयस दवरल्यांत. ह्या संदर्भान आयच्या नोवेनांचो विशय दिव्यांग भावा भयणींक भागा घेवन तांकां बोरवाशान भरूंक आमकां उस्कायता. तांकां समाजांत मिसळ करतना आमची वागणूक चुरचुरे करून दिवपाची न्हय, पूण हो तांचो मुळावो ओक आमी तो मेळोवन दिवंक आमची जबाबदारी. जेजून समाजांत पयस दवरलेल्यांक अदीक करून त्या काळाच्या दिव्यांग भावां भयणींक मानांचो आनी मनीसपणांचो दर्जो दिलो. दिव्यांग मनशांक पयसावप म्हणल्यार देवाचें उतर आनी मनीसपणांचो दर्जो न्हयकारप. तशेंच आज आमी आपलें जिवीत देवाक समर्पीत केल्ल्या अस्तुऱ्यां पासत मागता. जेजूचो वावर ती आपल्या त्यागी जिवितांतल्यान मोगान आनी सेवेन ल्हाना दुबळ्या सोवे वांटतात. हे आपोवणें सगल्यांक सांगाताक घेवन चलूंक आनी जिवंक पवित्र सभेंत अदीक आनी अदीक रुजून येवंक आनी पवित्र सभा सगल्यांची हें सत आमी जिवंक हे मिसाचे भेटेंत सा फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून मागुया. प्रितीच्या भयणी बाबांनो, सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते प्रमाणे दिव्यांग भावा भयणीक सांगाता घेवन तांकां बरवशान बरुया ह्या विशयाची नियाळ कोत्तेल्या म्हूण आमचे मुखार चिंतना मांडल्यान. आनी आमी सुरवातीकूच गीत गायलां, आमी सगलीं एक, देव आमचो बाप, आमी सगलीं एक, तो आमचो रचणार. म्हणटच आमी एकवटान जिवंक आमकां आपोवणें आसा. पूण कितलेच फावटी दिव्यांग बाबा भयणां सोबीं आमची वागणूक बरी जावंक ना. तांकां कुशीन दवरल्यान, तांचेर आमी चावल्यान, तांकां फावो तो मान दिवंक ना. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोदवेदात देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो, म्हजो गुन्यांव जारून सांगता.
मोनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बोरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या बसोत भाग्यवती सदांच सांकवान मरे सगल्यांक देव दिता आनी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणी दो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण सर पोदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. कोणवाल्या बापा आमची खालती मागणी दोयेन आयकून घे आनी कोश्टा दुकानी वळवळटल्यांक आदार दी. तुज्या पुताच्या येण्या वरवीं आमकां बुजवण मेळूं आनी आदल्या खटेपणान आमी परतून बसटोवनाक निर्मी नाका. ह्या आमी मागतां आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जेसेच्या मुळ्याक एक कोंब फुटलो आनी ताच्या पाळांतली एक कोमरी उपजवतली. ताचेर सर्वेस्पराचो आत्मो देंवून येतलो. जाणवायेचो आनी विवेकाचो आत्मो तो, बुद्धीचो आनी पोदवेचो आत्मो, सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरातेचो आत्मो तो. तो वयल्या वयर पळोवन न्याय नीत करचो ना. लोकांचें आयकून तो फर्मोण मारचें ना. पूण प्रमाणीकपणान तो दोळदिऱ्यांक नीत करून दितलो आनी प्रितिमेच्या ल्हानवीक खालत्या लोकां खातीर फावो तो निर्णय घेतलो. ताचो सोब निश्ठूर मनशाक मार घालची बोडी. एक उतर उलोवन तो खोट्या मनशाचो नाश करता. प्रमाणीकपणान ताचे पेंगटाचे आंगले आनी सोद ताचे कोमरेचो पट्टो. कोलो आनी मेंढरो सांगाता जियेतात आनी बोकुडलो बिबट्या वागाचे कुशीक आड पडूंक फाटीं सोरोना. आनी पाडकुलो आनी शिवाचे पोर बरोबर वेतात आनी एक सोपुल्लो भुरगो तांकां राखता. गाय आनी आस्वेल इश्टागोतीन भोंवतात आनी तांची पोरां एकठांय न्हिदतात आनी शिवा बोयला भाशेन तोंड खातात. दुदाचे भुरगे सोरपाचे दोलीशी खेळटा. सोपुल्ले भुरगे फुरश्याचे बिलकेन हात घालता. म्हज्या आख्या पवित्र पर्वतार ती कांयच वायट करिनात वो नुकसान दिनात. दर्याक उदकाची भरती येता तशें. सर्वेस्पराचे ओळखीन सगलो देश भरून येता. त्या दिसा जेसेचे पाळ सगले पोरजेक एक खुणा कोशी उबे रावतले. सगलीं राष्ट्रां ताका सोदूंक येतलीं आनी ताचें घर
मोहिमेवोन जातलें. देवाचें उतर हें आमचो जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सगळीं म्हणुया. सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोजेची मनसुबी कोत्तलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. ताच्या काळार वस्तली प्रामाणीकपण आनी शांती. चोंद्री आसोसोर शेकान शेक ती तोखतली. एका दोर्यातान दुसऱ्या दोर्या पर्यंत, न्हंयचे देगेतान पृथ्वीचे शिमे पर्यंत चलतली ताची राजवट. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गोरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळ्यांची तो दया कोत्तलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. सदांकाल ताचें नांव ओड जावं आनी सुर्या तोगोसोर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपण सोदेव म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब सोडवणदार येतलो तेन्ना प्रामाणीकपण आनी शांती वस्तली. शुभ तमनाक सगळीं उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. पळय, आमचो सोमी आपलें बोल डोकूंक येतलो आनी आपले सेवकाचे दोळे उगडटलो. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदम पवित्र आत्म्याच्या कुशालकायेन भरून जेजून म्हटलें, बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या धोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्या तुज्या उक्त्या केल्ल्यो म्हूण हांव तुका वाकाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हजे बापान म्हज्या हातान घातलें आसा आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो, बगोर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो, बगोर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खुशी आसो तो मनीस. आनी आपल्या सिसां वाटेन वळून ताणें म्हटलें, तुमी पळयतात तें पळयतेले दोळे बागी, तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळोंक ना. आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ताक.
प्रितीच्या बहिणी बाबांनो, आज शेवटाच्या नोवेनाक आमी विशय घेतला तो म्हळ्यार दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवन तांकां भरवशान बरोवया. ह्या विशयाचेर हांव नियाळ करतना म्हज्या जिवितान घडिल्ली एक घडणेचो म्हाका याद जाली. आनी ही घडणी अशी, म्हज्या वडिलांनी म्हाका एके फिरकुशेन पाठयलो आनी त्या फिरकुशीन हांवें वावर सुरू केलो. सगळ्या फिरकुजांनी होच वावर चलता, तो म्हळ्यार अदीक करून जाणट्या आनी चलूंक भोवूंक जायनासलेल्या मनशांक जेजू व्हरून दिवंक. ही संद म्हाकाय पावती जाली आनी संद घेवन हांव जेजूक घेवन वाड्यांत जेजू दिवंक गेलो. जायत्यांगेर गेलो आनी थंय एका घराचेर दाराचेर हांवें नॉक केलें आनी भितर सावन कोण भायर सरना. एक पावटी मारलें, दुसरे पावटी मारलें, तिसरे पावटी मारून हांव मुखार वचूंक लागलो. तेन्ना भितर सावन असो आवाज आयलो, फादर राव, हांव म्हज्या पुताक तयार करता. हांव रावलो. दार उगडलें. एक आवय आपल्या हांडीर घेवन एका पुताक आंगान मोटवो आनी गिन्यानान भुरग्या सारको घेवन आयली. आनी हो भुरगो सगळोच खुशाल उडयो मारतालो, फादर आयला, फादर आयला, जेजू घेवन आयला, अशी खुशालकायेन उडी मारतालो. जेजू दिलो आनी हांव चालीक लागलो म्हजे वाटेक. दुसऱ्या म्हयन्यान तसोच गेलो आनी तसो जेजू दिलो आनी मातसो वेळ तांगेर हांव बसलो. तेन्ना हांवें तांकां विचारलें, हो तुजो पूत, तुका अशें न्हय? फादर, अशें कित्याक म्हणटाय तूं? तो म्हाका अशें न्हय, ती जावन आसा म्हाका खुशालकायेची खुणा. आमचो कुटुंब एकवटान तो सांबाळटा. कित्याक ताका 40 आनी 5 वर्सां आसलीं पूण आंगान मोठवो, भुरग्याचें गिन्यान ताचें. मोगान आमी जियेतांव, सांगातान आमी जेवतांव. सांजच्या वेळार म्हजे पूत घरा आयल्या बरोबर तांच्या बरोबर तो खेळटा. शेजाऱ्यां बरोबर वचून तांच्या घराब्यांनी आनी शेजारची मनशां ताची अपुरबाय करतात, ताका मानान ती लेखतात आनी तोवूय तांकां आनी आमकां आदार करता. आमचे सरभोंवतणी खुशालकाय तो वमता. म्हणटच तो म्हाका वचें न्हय, तो म्हाका एक देणें देवालें. आमचें कुटुंब एकवटान जेवंक आदार करता. तर भयणी बाबांनो, हें कुटुंब ह्या भुरग्याक घेवन बागा धरून एक बरें जिवीत जियेता आनी आपलें कुटुंब बरवशाचें करता. न्हयच त्या दिव्यान भुरग्याक बरवशो दिता, पूण आपलेंच कुटुंब बरवशाचें करता. ताका कुशीन दवरूंक ना, कुडान बंद करूंक ना, सोबी मजार ताका दाखोवड करतात. खुशालकाय तो हाडटा. तर भयणी बाबांनो, आयचो सेवा धर्माचो विशय तोच. दिव्यांग बाबा भयणींक बागा घेवन तांकां बरवशान बरोवया. आयची वाचपां आमकां तेच शिकवण दिता, एकवटान जिवंक आपयता. सगल्यांक सांगाता घेवन एक नवो समाज बांदूंक, एक नवी प्रितून घडोवन हाडूंक आयचें पयलें वाचप उलो करता. आमी पळयता हांव थंयसर जनावरां, रानवट जनावरां आनी पोसता ती जनावरां सांगातान जियेतात. रानवट जनावरांचे सैपूस म्हळ्यार दुसऱ्यांक गिरासप, खावून उडोवप. पण हांगासर आमी पळयता हांव सांगातान जियेतात. तशेंच रानवट जनावरां आनी जिवाणी मनशां सांगातान जियेतात. हेंवूय आमकां पयल्या वाचपान आयकूंक मेळ्ळां. म्हणटच आमकां कितें शिकयता? आमी एकवटान जिवंक आमकां शिकयता. आमी सांगातान चलूंक आमकां शिकयता. दिव्यान बाबा भयणीक सांगाता घेवन तांचें बळ, तांचें स्ट्रेंथ समजून घेवंक, तांकां बागा घेवन आमची फुडली चाल मारूंक आमकां आपयता.
आनी शुभ वर्तमानान आमकां ती शिकवण मेळ्ळ्या. कोणाक कळ्ळें काय जे जाणारांतान लिपून दवरलेलें ते साद्या मनशांक कळ्ळें. नेरारांक कळ्ळें देखून जेजू आपल्या बापाक आर्गां दिता, वाखाणटा. जे जाणारांतान लिपोवन दवरलें ते नेणाराक तुवें कुडीत केलें. कितें तें? नेणाराक ओळखून घेतलो जेजू जिव्या देवाचो पूत म्हूण. नेणार कोण आसले? ते खारवी आसले, ताजे शीस आसले. पेद्रून ओळखून घेतलो देखून तांकां बापाक वाखाणटा. आज आमी सगल्यांक सांगाता घेवन जियोंक आमकां उलो आसा. म्हणून बागा घेवन वचूंक आमकां आपोवणें आसा. आतां बागा म्हणटा ताजेर 5 लेत्रां आसात. BHAGA. एक एक लेत्र घेवन आमच्या जिवितान कितें तरी आमी घेवया. पयले सुवातेर बी म्हळ्यार बळ, स्ट्रेंथ, बळ, घटाय. हें तर बळ आमचे सुपुल्ल्या भुरग्या सोबे ओवाळलेल्या भुरग्या सोबे जांकां आमी दिव्यान भुरगीं म्हणटा तांचे थंय तर ओळखोतेल्या हें बळ जाल्यार हांव ल्हान जावंक जाय, खालतो जावंक जाय. तेन्नाच की हांव तांचें बळ ओळखून घेतलो आनी तांचे लागीं जे स्ट्रेंथ आसा, गुण आसा ते फुलोवंक आदार दितलो. हांव तर व्हडपणान बोल्लोलो जाल्यार हांव तांकां सायडलायन करतलो, कुशीन उडयतलो. तर भयणी बाबांनो, म्हजी चाल दिव्यांग बाबा भयणी सोबे कसली जाल्या. म्हणटच म्हजें मन बदलून मोगाची भावना घेवन, मोगाची येवजण घेवन तांचे ताय दयाळ उदार जावंक आमकां उलो आसा. दुसरे सुवातेर एच, तांचे हक तांचे सांबाळूंक आमकां उलो आसा. खंयचे हक? मुख्य हक म्हळ्यार तांचे शिकवण आनी तांकां बरी शिरवीच पावती करूंक. आनी दुसरेय हक आसात, फिरकोशेन भितर सरून फिरकोशेन मागणी करूंक, मिसाचे भेटोनेन भाग घेवंक. अशेंच एके फिरकोशेन घडलेली घडणी. एक आवय आपल्या दिव्यान पुताक घेवन फिरकोशेन आयली. मीस चलता आसतना तिचो पूत आवाज करूंक लागलो, ऊ करून. लोक डिस्टर्ब जालो आनी फाटल्यान पळोवंक लागलो. तिका लॉस जाली, तिका उणेपण भोगलें. पूण थंय आशिल्लो एक आशेर तेणे म्हळें, भिवपाची गरज ना. तुज्या भुरग्याक आमी येवकार दिता, तुका येवकार दिता. आनी फाटल्यान तिका चेर आनी एक चेर दवरलें बरे तरेन भाग घेवंक. आनी तिणें वचून त्या आसराक मीस सोंपल्या उपरांत म्हळें, म्हाका पयले फावटी कळ्ळें की फिरकोशेन असलीं मनशां आसात जी आमकां येवकार दितात, आमकां बरेपण भोगलें. तर भयणी बाबांनो, असल्या मनशां सोबे, दिव्यान भुरग्यां सोबे तर आमचे मदीं आसात जाल्यार तांकां येवकार दिवंक शिकूंक आमकां आपोवणें आसा. तिसरे सुवातेर भाग, आसने. म्हणटच तांचे आसने अणभवूंक उलो केल्लो आसा. ह्या कुटुंबान, त्या घडणेन सांगला पळय ती, आमचे मदें दिव्यान भाव आसा म्हूण, हो पूत आसा म्हूण ह्या कुटुंबान ओळखून घेतलो. आनी ताच्या आसन्यान ती खुशाल जाली आनी ताका आदार दिलो. ताका वाडूंक, ताका खुशाल धरूंक ती वावुरली. आनी तोवूय तांकां हांसून नाचून खेळून खुशाल दवरतालो. म्हणटच आमचेय मदीं तर आसात दिव्यान भाव भयणी, तांचे आसने अणभवून घेवंक, तांकां मानान लेखूंक आमची जबाबदारी जावन आसा. आनी निमाणे कोडे वेच्या आदीं जी म्हणटा गोवाय दिवंक आदार करप तांकां. एके फिरकोशेन एक दोड्यान दिसूंक नाशिल्ले चेडूं आशिल्ले. आनी हें चेडूं आपल्या पादवीकाराक अशें म्हणटा, म्हाका दोतोन शिकोवंक जाय. जायत्यांनी आडखोडी हाडली, तुज्यान शिकोवंक जावचें ना. पूण पादवीकार ताचे स्ट्रेंथ, ताचें बळ तो जाणो आसलो. ताका फुलोवंक दिवचे खातीर, ताचे स्ट्रेंथ आनी ताचे गूण फुलोवचे खातीर पादवीकारान एक ऑडियो तयार केलो दोतोन्नीचो आनी ताका दिलो. आनी ह्या भुरग्यान शिकून आपलो बाबळदाची गवायकी दिली दुसऱ्यांक. अजून पर्यंत ते फिरकोशीन ते दोतोन शिकयता. तर भयणी बाबांनो, असल्या मनशाचें बळ ओळखून घेवन तांकां ते शेगूण तांची देणी
तांचे जे गुण आसात ते फुलोवंक आदार दिवंक आमची जबाबदारी. जेन्ना आमी दिता तांकां बागा घेवन तांकां बरवशान भरता. आमी कुशीन तर दवरलेले आमी बरवशान भरचूंक पावची नासले. आनी निमाणे कोडे निमाणे कोडे आसा तांचो आवाज. तांचो आवाज सगल्यांक पावतो जावंक जाय. तांच्या गुणाची तोखणाय सगल्यांक जागृतायेन पावती जावंक जाय. जेन्नाच की आमी असल्या भुरग्यांक बागा घेवन आमी दिव्यान भुरग्यांक बागा घेवन बरो समाज घडोवंक पावतले. तांचे जिवीत बरवशान भरूंक पावतले. जेजू तेच करूंक वावुरलो जो ह्या वेदीचेर हाजीर जातलो. तर भयणी बाबांनो, ह्या जेजू हाजीर जातना दुसऱ्या सवय एकवट हाडूंक वावुरलो. सगल्यांक स्वर्गीच्या राजाचे देणे पावते केले. सगल्यांचे राज म्हण दाखोवन दिली. तो जेजू येतलो. ह्या जेजूक आमी शेवून ताचे सारकेले शेगूण आमच्या जिवितान आपणावून दिव्या भुरग्यांक बागा घेवन तांचे जिवीत खुशाल भरीत करूंक, भरवशान भरिल्लेले करूंक वावरूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. स्विकारलोल्या पावण्या उद्देशी तीन देवाचे व्हडते मोहिमेक पासत वावरूंक तांकां देवीक मोजत आनी बोल फावो जावंक म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा, आमची खालती विनवणी तुजे मुखार आमी दवरल्यान ते आमकां फायद्याक पडटा जाल्यार उदीक आनी उदीक एकवटान सगल्यांक बागा घेवन नवी प्रितूम, नवी रचना, नवो समाज आमी जावंक पावता जाल्यार आमकां ती पावती कोर. क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. Jesus.
दान सर पदवीदार दिवपाक मानता तसले जाव म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली मोडवे. आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. दयाल बापा, खालत्या काळजान ही मागणी आणि देणी आमी तुका भेटवयता आणि आमच्या पातक्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्वराकाय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वाचूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आणि शासनाच्या देवा, सर काली आणि सर्वदाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किलकोल मुलशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी शासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दरबारा संगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूण आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश मारून सोसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराची हें रगत पातकाचे बोगसोनी मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडाचा खोरात. बाबाडताचो गोट पोर गोठुया. सोम्या जेजू आमी ओलो खाता.
बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले वा समिस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा, सिमेओ आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंस धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुलजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन सुसे बागयोन दोन दुतां आनी सोरकाणी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मूय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटाना दिव्यांग बाबा भयणींक सांगाता घेवन तांचें जिवीत खुशाल भरीत आनंद भरीत करूंक शिकूंक आमकां कृपा मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारलें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभशेन उतरिकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजभोवती पोरवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताची दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तोच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या ससनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूट कर. देवाची शिले संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संसाराचे पाप काडटा ह्या आशलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुवागी. कातोलीक धर्मान साणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला. फकत तांणी सुमियाव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचें. While we greatly appreciate the presence of members of neighboring faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church
may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कॅथोलिक धर्मामध्ये साणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यांनीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए. आमचे दोळे धांपूया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळसान शिवलोल्या जेजूची आसणी अणभवुया आनी ताका आमी दिनवासुया.
प्रार्थूया. प्रितीच्या बाबा, आमच्या आत्मीक प्रसंगाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सुरकीच्या देण्याक लोकदूंक आमकां शिकय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सगळीं बसुया. आयच्या मिसाची भेट समारंभल्या आनी तेच पुरी देवाच्या उतराची मोडणी केल्ल्या फादर वालेरियन आंद्राद हांकां आमचे दिनवास, तशेंच गायनाची मांडावळ आनी वाचपां करूंक आदार कोत्तोल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज सान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो नवो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11, सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कुमसाराक तुमच्यान बासिलिकेच्या साकिस्तीन सकाळचे 5:30 ते 11:30 पर्यंत वचूं येता. उपरांत कुमसारां आसची नात. तशेंच म्हज्या दाव्याक बायल्यान कावन्सिलिंगाची वेवस्था केल्ली आसा. कोणाक वचूंक जाय जाल्यार फकत सकाळचे 8:30 ते 12:30 पर्यंत वचूंक जाता. चोत्राय दोची आयज 3:30 ते 5:30 वाजता सांजे कुमसारा आसची नात. आयज सकाळी 5 ते दनपारां 2 पर्यंत बासिलिकेन पवित्र संस्काराची बसवण चलता. तुमच्यान थंय जेजू सांगाता वेळ सारूंक जाता. व्हीलचेराची सुविधा जाणचे लागीं दोतोराची सर्टिफिकेट आसा तांकांच मेळटली. आयज किरीत मिसा हे भाशेन 11 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन मीस जातोलें. 12:15 यात्रेकारांचे मीस. 3:30 वाजता धार्मीक आनी म्हत्वाची भयणां किरीत मीस आसतलें. तांचे पासत किरीत भाशेन आमी मागुया. 5 वरांचे मीस पिलार सोसेचे वांगडी समारंभतले. फेस्ताच्या दिसा म्हणजे फाल्यां मिसाचो वेळ हे पुरी सकाळी 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30, 10:30. 10:30 मीस दोबाजीक पुर्वेचे मीस जातोलें. उपरांत 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15 मीस सदांचे भाशेन इंग्लीश भाशेन जातलें. फेस्ताच्या दिसा कुमसारां पवित्र संस्काराची बसवण आनी व्हीलचेराची सुविधा आसची ना. डिसेंबराचे 4 तारखेर मिसा हे पुरी सकाळची 6, 7 आनी 8 वाजता. 8 वरांचे मीस इंग्लीश भाशेन. डिसेंबराचे 6 तारखेर सान फ्रांसीस शावेराच्या कॉपेलान बांयकोडे मीस जातोलें सकाळी 10 वाजता. चोत्राय दोची आयज आनी फाल्यांच्या दिसा तुमचेर हात दवरूंक आनी मागणें करूंक कांय कारणाक लागून आमचे दियाक्न भाव आसचे नात. ह्या मिसा भेटीन भक्तीपोणी भाग घेतल्या तशेंच हे वातावरण पवित्र करूंक वावुरतल्या सगळ्यांक तुमकां आमचे दिनवास. आशिर्वाद घेवंक सगळीं उबी रावया. सर्विसवोर तुमचे सोबे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सान फ्रांसीस शावेराक मागणें. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचे पासत तुजी विनंती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकाणटाव. आमेन.
कांय कलोवण्यो